Boca cerveja, spirit tanporum, ai leong betong somya, em belita. Bandau pornacha, swadike pota, semliang pesun tuka, geng parata. Jesu tuje jewa. Sergice povita David tuđe poše Da doskata jiva Jesu tuđe mora Jivita chenkara अमर पुनर्जीवन पो भरवशाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आयची देवस्तुती सोम्यासो ताळो खालतेपणान आयकुंच्याक आपोवणे दिता. अधिकारान आनी विस्मितायेन भरलेले देवाचें उतर आमच्या जिणेक एक नवो भरवसो दिवन दी. देवाच्या उतराक सदांच मान करन ताचो ताळो आयकून आमचें जिवीत खालतेपणाचें जिवीत जावन रुपीत करया. देवाच्या उतरांचेर भरवसो दवरूंक आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक गरजेची कृपा आनी आदार ह्या पवित्र येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमी सगळो सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुण्या उसारून सांगता. मनात चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती भक्तां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोड अपराध. ह्या बसून मागे वचना सुमकां मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका तुका सोम्याका तुका Kristaka tutka Kristaka tutka Somyaka tutka Somyaka tutka. Mahima, 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 Mahima Deva, Unsagi आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस परा देवा सगळी
दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमियांचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत तू बापाच्या बुजव्यात पोचता आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगती निर्वा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या मनान तुझे भजन करू आणि बावर्त आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणा जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतले वसा सरेस्पोर तुजो देव तुज्याच भावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो ताका तुमी आयकूंक जाय. तुवें होरे पर्वताचेर जमतेच्या दिसा सरेस्परा तुज्या देवा कडेन इस विनंती केल्ली म्हणून सरेस्पोर परतून पळोवंक सरेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकना वा हो वडू उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिशी जाल्यार हांव मरतलो. आनी सरेस्पोर म्हाका म्हळें ती तुजे कडेन विचारतात तें सारकें. तुजे तसल्या एका प्रवाद्याक तांच्याच भावा मदलो हांव विसतलो आनी ताच्या तोंडान म्हजीं उतरां घालतलो. जे कितें हांव ताका फरमायतां तें तो तांकां सांगतलो. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणी पाळो दिनासतना रावात जाल्यार हांवूच ताचे कडचें लेख विसरतलो. पूण तो प्रवादी हांवें ताका फरमायनातलो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवाच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. देवाचे उतार हे देवाची बडकता. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका.
ताचे खडप जावन असलेल्या वाकण्या अर्गां स्तुती करूं ताचे समोर येव्या गीता गायनानी ताची कीर्त गावया सर्वेस पोरांचो ताळो तुमकां आयकास जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका येया सरपडून ताका आराधन करया आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पोडया तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो तो पोस करून सांबाळता तो हे सर्वेस पोरांचो ताळो तुमकां आयकास जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका आस्ता सोताळो तुमकां आयकास जाल्या अरण्यांत केल्ले बोरी तुमची काळजां धारून करिनाका थंय मेरीबांत आनी मस्सान तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत्कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परीक्षा केली सर्वेस पोरांचो ताळो तुमकां आयकास जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका सर्वेस पोरांचो ताळो तुमकां आयकास जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका दुसरें वाचप सा पावलोन कोरिंगरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें भावा भयणीनो तुमी कंत उस्क्या विणें आसा जंय म्हण म्हजी अपेक्षा लग्न जायनातल्या दादल्याक सोम्याच्या संगतीचो हुस्को आसता आपूण सोम्याक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता पूण काजारी दादल्याक संवसारी संगतीचो हुस्को आपले बायलेक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता अशें आपल्या भितरच ताका दोन कुशींनी ओडुल्ल्या बरी भोगता लग्न जायनासली स्त्री वा अवंकार चली सोम्याच्या शक्ती विशयन चिंता करता कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पीत जिणी जिवंक ती सोदता पूण लग्न जाल्ल्या स्त्रियेक संवसारी संगतीचो हुस्को आपल्या घोवाक कशी मानवताली म्हूण ती चिंता करता हांव हें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता तुमकां दामून दवरी जाय म्हूण म्हजो इरादो न्हय तुमी लायक तरान चला जाय आनी आटकळे विणें सोम्याची सेवा करी जाय म्हूण म्हजी आशा देवाचें उतार हें देवाची उडका Alleluia, सगळी गावया सोम्या कसिया Alleluia, सगळी गावया सोम्या कसिया काळोखांची
लोकां देखलो एक व्हडू स्वार मोरणाची सावळी पडुल्ल्या गांवांत जियेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. Alleluia, सगळी काव्या सोम्या हसिया. Alleluia, सगळी काव्या सोम्या करसिया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत ते कफरनावांत येवन पावले. साबत येतच जेजू सिनेगोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार असलेल्या मनशावरी तो तांकां शिकयतलो, शास्त्रां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनेगोगांत देंवसार लागलेलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली, नाजारेतच्या जेजू, तूं आमचे खबरे कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेश्टोवन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तवळ तो देंवसार ताका पिसोड व्हडा तळ्यान केळस मारीत त्या मनशा तावन भायर सरलो. समेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले, ही एक नवीच शिकवण अधिकारान भरलेली. देंवसाराक पर्यंत तो फर्मयता आनी ते ताचे फर्माण मानतात, कित्याक तितल्यार गलिलेयाच्या अख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, असलो एक राय आनी तो राय आपणा विशांत चिंतून आसलो की कोण बलिश्ट म्हणून. अशें आपल्या सेवकाक आनी मंत्रीक तो आपयता आनी विचारता की म्हज्या आनी देवा मदें कोण बलिश्ट? म्हज्या आनी देवा मदें कोण बलिश्ट? हो सेवक आनी हे मंत्री ह्या रायाक भियेतले. त्या देखून ताणें भियेवन सांगलें की रायानो, तुमीच श्रेश्ठ, देव श्रेश्ठ न्ही. आनी हें आयकल्लो राय विस्मीत जाता की देव कित्याक श्रेश्ठ न्ही, हांव कित्याक श्रेश्ठ? आनी हाका जबाब दावन तो सेवक सांगता की पळय रायानो, तुमच्या ह्या राजांत कोणें एकल्यान चूक केल्यार तुमी ताका शिक्षा खंडीत दितात आनी महा अपराध केल्यार तुमी मरणाचे फर्माण सयत दितात. न्हयच तुमी थोड्या फावटी तुमच्या राजांतावन भायर घालतात या गडी पार करतात. पूण आमी देवा विशयान चिंतचें जाल्यार देव हें सर्व करूंक शकना, कित्याक देव सगळ्या संवसाराचो राय. त्या देखून कोणेंय अपराध केल्यार ताका गडी पार करचें ह्या ताका आपल्या राजांतावन भायर गेलोंक देव खंडीत सोगसो ना. त्या देखून तुमी श्रेश्ठ म्हणटात. हे आयकल्लो राय ताका कळटा की तो खंयगी चुकोवन पडलो आनी आपुणूचो श्रेश्ठ म्हणून चिंतून ताणें व्हडू चूक केल्ली. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या वांजेलांत आमी जेजूच्या पदवे विशांत, जेजूच्या अधिकारा विशांत आमी आयकलें. आमकां सर्वांक कळीत आसा की अधिकार म्हळ्यार कितें. आमच्या मतीच्या पडद्यार अधिकारा विशांत आमी सांगचें तर एक मुखेली
ताचे सकयल साबार सण कामाचे हो मुखेली कितें सांगता तें त्या कामागारांनी करीत जाय आनी ते चुकोन पडल्यार तांकां शिक्षा दिवंक ह्या तांकां कामांतावन काडूंक सयत ह्या एक अधिकारीक ह्या मुखेल्याक एक हक्क आसा. हे सर्वां आमी जाणा आनी आमच्या जिवितांत आमी पळोवचें जाल्यार साबार फावटी आमी चिंताव की आमी एक अधिकाराक पावत जाय. आमच्या सकयल थोड्यांनी काम करीत जाय. आमकां थोड्या 4 सणांनी वळखा जाय. ही एक पातयेणी हो एक मनोभाव घेवन आमी ह्या समाजांत आज जियेता. पूण आज आमी आमकां विचारूंक जाय आमच्या ह्या संवसारी अधिकारा विशयांत आनी जेजूच्या अधिकारा विशयांत असो फरक खंयचो तो. कित्याक साबार फावटी आमी अधिकार चलयता आमच्या मती प्रमाणे. पूण आयच्या ह्या वचपांत आमी आयकलें की जेजू आपलो अधिकार चलयता आपल्या काळजांत. आमी साबार कडेन वंजलांत पळयता जेजून अधिकारांनी उलोवचें आनी तशेंच साबार फावटी आमी पळयता जेजू मोवाळायेन दयाळायेन उलयता. आनी आयच्या वंजलांत जेजू त्या मनीस तो ताका देवसारान नाडलें आनी देवसार जेजू सांगता की तोंड दाम आनी हाचे तावन भायर सर. जेजू खंडीत सांगिना दया करन ह्या मनशा तावन तूं भायर सर बगार कमांड. तोंड दाम आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. आनी आनी कडेन आमी पळयता की केदाळा वादळ उठिल्लें. जेजू त्या वादळाक सांगता की चूप जा या शांत जा. अशें जेजू अधिकारान उलोवचें आमी साबार कडेन आयकता. पूण अनेक जेजूचे जिवीत आमी पळोवचें जाल्यार तें जेजू भोव मोवाळायेन उलयता. त्या व्याभिचारी स्त्रियेक जेजू कडेन हाडिल्ल्या वेळार जेजू सांगता की स्त्रिये ते सर्व खंय गेले. ताणें तुका शिक्षा दिवना गी आनी हांवें तुका शिक्षा दिवचो ना. पूण वस आनी मुखार पता करिनाका. ही एक मोवाळायेची करणी जेजू आमकां दाखयता. आनी आमच्या जिवितांत आज जेजू सांगता की आमी आमच्या जिवितांत काळजांतावन अधिकार चलोवंक. कित्याक मतींतावन अधिकार चलयलो तो शाश्वत उरचो ना. बगार एक ना एक दीस आमी चुकोन पडटले आनी आमी पाड या वायट वाटेर वचोंक कसलो सुदुभाव आसचो ना. बगार केन्ना आमी काळजांत जेजू बरी अधिकारान उलयता जेजू बरी जियेता खंडीत जावन आमी सारके वाटे चलतले कित्याक म्हळ्यार जेजूचो आमची वाट दाखयतलो. मोगाच्यानो आयचो ह्यो वांजेल आम्हा सर्वांक एक आपोवणें दिता आनी हें आपोवणें जावन आसा आमी साबार वायट चिंतनांनी करण्यांनी आसां आनी आज जेजू आम्हा सर्वांक ताच्या अधिकारान बरें करूंक आज तो आमचे लागीं आयला. आनी केन्ना जेजू आमचे संगी आसा ताच्या अधिकारान तो आमकां फरमयता. खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी बरेंपण पळोवंक शकतले आनी तशेंच देवान दिल्ली ती बसवणी आयच्या वांजेलांत ती नीस जाता. पयल्या वचपांत आमी वाचलें आनी आमी आयकलें की एक प्रवादी तुमचे मदलो हांव ताका हाडटलो आनी तो तुमचे मदें तुमचे वयर अधिकारान जियेतलो आनी हो प्रवादी जावन आसलो जेजू. आज आमी आमच्या जेजू थंय एक नदर घालया. आमच्या जेजू थंय आमी कशें जियोवचें म्हणून आनी जेजू संगी आमी आमच्या जिवितांत चलोवंक तशेंच जेजू खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमकां सदांच राखतलो सांबाळटलो म्हणलो बरवसो भावार्थ दवर आमी सर्वां जियोंक प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर्वां मागया. आमेन. आमी सर्वां उबे रावन आमचो भावार्थ सारुया. सतमंता देवा बापा सर्वांनी प्रीतीच्या सरा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यान गर्भेत संभावलो
आमकां रेतान जल्लो पोंस पिलातान ताणें गससले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो देवाच्या उजव्यात बसला तें जिवांनी मेल्ल्याची सुवेलो घेतलो सत्वंता पवित्रज्ञा कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षाने फुडेचे जीवन पोवन ससनाची जिवी आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो विश्वास देवाचेर दवर आमची थोडी मागणी आमी देवा मुखार दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पयस सभा सोलोवच्या आमच्या पापा साहेबाचेर बिस्पाचेर ह्या जागांचेर आनी धर्मिकांचेर तुजी बेसांवां घाल. तांणी मोगान धैर्यान आनी व्हड उर्बेन तुजे उतार ह्या संवसारांत प्रगट करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या रितीन करून देशाच्या लोकांचे उदरगते खातीर निस्वार्थपणी वावरूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कश्टां आनवारां पेडेशिडेन सांपडलेल्या सर आमच्या भावा भयणींनी जिणेंत निराशी जायनासतना तुजेर आपलो भरवसो दवरून जिवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत वावर करनासच्या सर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां भद्रती आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी मोरये मायेद्वारी ल्हान तावणूच भावार्थाचे आनी कालतेपणाचे जिणेंत वेंगमान जिवंक आनी हे दिशेन वडिलांनी तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एन्क्वायरिसाच्या मेजा बोवारी हजार जाल्ल्या आम्हा सर्वातय माया मोग एकवट शांती समाधान रास करूंक तशेंच आमी जादोसकाय राग मोसर पयस करून तुजे प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या कसके गरजां खातीर आमी मागया. मोगाळ बापा, आमची थोडी प्रार्थना आमी तुजे मुखार दवरली आनी सबार आमच्या काळजाच्या गुणायत आसात. तूं सर्व ही जाणाय तें तूं मानून घे आनी आमकां जें फावो तें तुज्या कृपेन दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देने उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आसुका सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां सुका सर्वेस पोरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस पोरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आसुका म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक
आमच्या नक्क्या पवित्रेच्या दबा सरीसपोट मानून घेऊ. सर्वेस्परा आम्ही तुझी साखरा तुझे वेदीचेर ही दाना हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सडवण आमकां लाभय. हे आमी मागता आमच्या सम्याचे सोचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आहा आमची कळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक देन वासोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सार्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या सलमान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नोवें आपल्या कसना मरणा वरवीं सडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवी सासनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaram so सर्वेस्पोर्tu. Săcanii संसार पडला तुझ्या वैभवात. उंचगी तुकाचे, उंचगी तुकाचे, उंचगी तुकाचे, उंचगी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. उंचगी तुकाचे, उंचगी तुकाचे, उंचगी तुकाचे, उंचगी तुकाचे. बापा तूं खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सरत. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं तुवें आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसोंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रागत पातकांचे बगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. पावडता सोगोट परगटोया.
चकोसा आणि पुनर्जीवन पोणावरवी तोवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडबुंडारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे अजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकुत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडुंदराची आजना मनां धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवरशें नात्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भोवडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक माया मोगाचो कुर्तांव शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पकडतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पकडतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पकडतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शिलयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सौभागी सम्या किमची त्रिवची ती म्हाका पावना उर्जा म्हाका भलायकी मेळटली मेळटली. 모간 보여 소명 깔잔겠다 뚜까스 마카디고 지리는 는 걸다 스와그 모갈 소미야 갈삭게 몰막다 마토스 두카티보 तुझे एक साता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजाके मोल मागता मागास तुका दिवो तुझे एक साता तुझ्या पोस्ता कुर्बेसरला बैठा सुकून गेल्या शेळ्या गोपाल पाटी घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजाके मोल मागता आकाश तुका दिवो तुझे एक साता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजाके मोल मागता मागास तुका दिवो तुझे एक साता सोम्या म्हाका शिकर जावच्या तुझे परी सर्वांचो मोग करच्या हांवें संवसारारी स्वागत मोगाळ सोमिया काळजाके मोल मागता मागास तुका दिवो तुझे एक साता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजाके मोल मागता मागास तुका दिवो तुझे एक साता प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळा बापा सडवण्याच्या ह्या जेवणात तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी ससनाच्या सुखाक पावून आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुझ्या देण्या वरवीं खरो बवर्त सदांच तेर उरूं आनी वाडत वसूं हे आमी मागता
जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसू सरपदवेदार ते बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. ओसोनयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. मगळा बापा प्रसन्न जावन ह्या उंड्याचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या कुरपेन ते बर हे उंडे सेवल्ले आमी समेस्त आमच्या सर्गींच्या उंड्या खातीर चड आनी चड आत्रेवंक आमकां कुरपेन बर हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आम्ही बंधन करया दैविक आकुलतीक नमन करया. दैविक आकुलतीक आम्ही अर्घां दिवया. दैविक आकुलतीक स्तुती करया. जेजू तूं सर्वोन्नत काकुलतीचे रूप रे देवान धाडलेले वर्तेन देणे. जेजू तूं सर्वोन्नत काकुलतीचे रूप रे तुझे तावन वाडटा मोग भोगसाणे. तुझे तावन वाडटा मोग भोगसाणे. मोगाळ पुता सवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दे आमकां. भाग्यवान क्रिस्ताचे कृपे आमचे देवा आमच्या दिसवनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.